आराधना नमना आराधना नमना आराध्य के अभिजात के आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराध्य के अभिजात के आराधना नमना आराधना नमना येशू तुझ्या वर्तेपण नियाळत असताना आम्ही दिव्यत जाल्ली एक मात्र प्रतिक्रिया म्हळ्यार तुका आराधन करचें तुझे वर्तेपण तुझे ते स्वभाव तुझे ते तोरपण आणि तुका आख्खे सृष्टते आणि चड कर आमचे ते मनशांते तुका असलेलो तो मोग उसारूंक जायना तसलो या संसारांतले खंयचेय शब्द तुझे वडवीक आटापोवंक सकना तसले देखून या तुझे स्वभाव मुखार तुका आमचेर आणि पृथ्वेचेर असलेल्या मोगा मुखार आजाप जावन आम्ही दिव्यत जाल्ली एकच एक प्रतिक्रिया म्हळ्यार आराधन तुका येद्या वर्त्या देवाक दिव्येर पडून नमस्कार करचें तें आराधन आणि देखूनच जेजू आज आम्ही हांगासर आसा तुझ्या वर्त्यापणा मुखार तुझ्या वैभवा मुखार जे वर्तेपण जो वैभव या बुंड्या रुपार लिपोवन आसा ताचे समोर आम्ही रावून दिव्येर पडून नमस्कार करून तुका आम्ही आराधन करता तुका आम्ही वंदिता तुझी आम्ही स्तुती करता करुणा सागरानी नागी है आ करुणेय तोरलु नी बंदी है करुणा सागरानी नागी है आ करुणेय तोरलु नी बंदी है करुणा सागरानी नागी है आ करुणेय तोरलु नी बंदी है ना सागरानी नागी है आ करुणेय तोरलु नी बंदी है ओ देवा गुरुदेवा ओ देवा गुरुदेवा ओ देवा गुरुदेवा ओ देवा गुरुदेवा नमना नमना गुरु निनगे नमना नमना गुरु निनगे आराधना नमना आराधना नमना आराध्य के अभिजात के आराधना नमना आराधना नमना मोगळ जेसू
तुझी काकुळत अपरिमित ओढ पातकी तुझी काकुळत वडकन अनुभव करता तुझ्या काकुळतीच्या दर्यांत तू ताका बुडयताय नाणयताय आणि ताका नितळकन वयर हाडताय ही तुझी काकुळत हे देवा तुवेंच सांगलाय तुवेंच उगडापें केलाय तुझे काकुळती भायर कोणूच ना देवा या संसारांत केदेवट पत्क्यांनी चिंतूंक जायना तो तुझे काकुळती भायर आसा म्हणून ताणें आदारलेलें पाताक ताणें आदारलेलो अपराध केदो व्हड जाल्यारी तूं केदिकच केदळाय ताका तुझे काकुळती भायर दवरिनाय जेजू तुझे काकुळती भायर दवरिनाय ही तुझी वरती काकुळत तू आशेता इतलेंच हे तुझे काकुळतीचेर विश्वास दवरून हे तुझे काकुळतीचेर पात येवन पातक्यांनी तांच्या पाताक वळखा जाय तांच्या पातकाक हेर कोणायक जबाबदार करिनासतना तांणी ती जबाबदार घे जाय आनी कालत्या काळजान पाताक वळखून आनी मुखार पाताक करिना म्हणलो निर्धार घेवन आनी मुखार तुवें आशेवचें तसलें जिवीत जी येता म्हणून तुझे काकुळती सरशे मनशांनी येवचें तुका जाय तसल्या मनशांची वाट तूं पळयत आसाय तसल्या मनशांक तूं राखून आसाय ही तुजे वर्ते काकुळत दाखोवचे खातीर आनी हे तुजे काकुळती मुखार रावून आमी दिव्यत जाल्ली एकच एक प्रतिक्रिया म्हळ्यार देवा हे तुझे काकुळतीचेर आजाप पावून आमी तुका आराधन करचें आमी तुका आराधन करचें तुजी काकुळत देवा आमी अनुभव केल्या तुजे काकुळतीतावन आमी आमकां कितेंच तुवें भायर दवरलें ना तुजी काकुळत मागून तुका लागीं सरलेल्या वेळार तुवें आमकां बक्षिल्लाय तुज्या गोपांत घेतलाय आनी देखून देखून हांगासर आमी आसा दिंबेरसर पडल्या नमस्कार करता आनी तुका आराधन आमी करता महिमा दीप्तियु नीनागी है आ दीप्तिಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ महिमा दीप्तियु नीनागी है आ दीप्तियु ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿ है आ दीप्तिಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ महिमा दीप्तियु नीनागी है आ दीप्तियु ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ओ देवा प्रभु देवा ओ देवा प्रभु देवा देवा प्रभु देवा ओ देवा प्रभु देवा नमन नमन प्रभु निनगे नमन नमन प्रभु निनगे
ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ Hallelujah, 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 hallelujah. Amém, somestão, berabian. मगळ बाबांनी बहिणींनो, जर आम्ही 96 कीर्तन काढलें जाल्यार तातूं आजच्यो 11व्यो आनी 13वी ओळ अशी आसा. सर्ग उल्लासूं पृथ्वी संतोषूं दर्यो आनी तातूं आसा तें सगळें गरजो शेतां आनी तातूं आसा तें सगळें कुशाल जावं रानांतले रूख आनंदान गितां गावं. पळय मगळ भावांनो आनी भयणींनो, हे वळींत आसचीं तीं आटापलेलीं तीं उतरां, आसचे ते शब्द, आटापलेले ते शब्द उल्लासूं संतोषूं गरजों कुशाल जावं आनंदान गितां गावं. पळय मगळ भावांनो आनी भयणींनो, हें सगळें करूंक देवातें आनंदूंक देवातें संतोषूंक कीर्तनकार आमकां आपयता, उलो दिता. कित्याक? कितें कारण? कित्या खातीर सगळे सृश्टेन ह्या सृश्टेंत आसा त्या हर एके संगतीन उल्लासूंक जाय, संतोषूंक जाय, आनंद भोगूंक जाय. कारण थंयसर तो मुखले वळींत दिता. तो म्हणटा सर्वेस्परा मुखार हें सगळें आमी करूंक जाय. कित्याक तो येता, पृथ्वेचे मनसुबे करूंक तो येता. नितीन तो संवसाराचे मनसुबे करतलो, सतान तो राष्ट्रांची झडटी करतलो. आनी त्या खातीर मगळ भावांनो आनी भयणींनो, आमी संतोषूंक जाय, उल्लासूंक जाय. तो येता, तो येता. ज्या जेजू समोर आमी आसाव, ज्या उंड्या रुपार आसच्या जेजू समोर आमी आसोन आज आराधन करता, तो जेजू येता, तो जेजू येता. वय मगळ भावांनो आनी भयणींनो, निमाण्या दिसा तो येता.
ताचें दुसरें येणें जावचें आसा. ह्या संवसारांत 2000 वर्सां आदीं ताचें पयलें येणें जाल्लें. मनशा रुपी तो जल्मालो, अस्कत बाळ जावन तो जल्मालो. येवच्या आयतारांत आद्वेंताचो काळ सुरू करच्या मुखांत हें घडीत आदीं जाल्लें तें संभ्रमचे खातीर आमी तयाराय करता. आनी सांगाता आनी एक घडीत जावंक आसा वो सोमी जाणें ह्या वड्याचें रूप घेतलां तो वैभवान परतून येतलो. मनशा रुपी न्हय मोगाळ भवान आनी भयणीनो, मनशा रुपी तो आयला. आतां ह्या वड्या रुपी तो आसा आनी मुखल्या दिसांनी तो वैभवान येतलो. आनी त्या देखून क्रिस्मसाक करची तयाराय आमकां सोम्यांक वैभवान येवच्या सोम्यांच्या येण्याक आमकां तयार करूंक जाय, तयार करूंक जाय. जर हो अद्वेंत ह्या क्रिस्मसाक आमी करची तयाराय सोम्यांच्या त्या दुसऱ्या येण्याक आमकां तयार करिना जाल्यार, जरी तयाराय आमकां सोम्याच्या दुसऱ्या येण्याक तयार करूंक तयार रावंक आमकां सोडिना जाल्यार, आमकां तयार करिना जाल्यार जें कितें आमी करता पळया क्रिस्मसा वरेक आनी उपरांत तें सगळें अर्थ नासलेलें जाता, तें फायदो नासलेलें जाता. त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो हो अद्वेंताचो काळ चड आनी चड दाबाजान क्रिस्मस आचरण करच्या खातीर मात्र न्हय, तितल्याक मात्र तें सीमित जावंक नजो. बदलाक आमकां त्या क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्याक तयाराय करूंक हो अद्वेंताचो काळ, हो क्रिस्मसाचो काळ. त्या देखून हो सोमी येता. त्या देखून आमी उल्हासूंक जाय, संतोसूंक जाय. ह्या संवसारांत मोगाळ भवान आनी भयणीनो तुमकां आनीत जाल्या जावंक पुरो जाल्या, आनीत जाल्या आनी तीक लागून तुमी दुखांत आसा जावं पुरो, आनेकल्याच्या आनीतीक लागून तुमी कश्टांत आसा जावं पुरो, आनेकल्यान केल्या आनीतीक लागून तुमी तुमचें नांव पाड करून घेतलां जावं पुरो, आनेकल्याच्या असताक लागून फटींक लागून मोगाळ भवान आनी भयणीनो तुमी हेरां मुखार कोटीं जावन तांकां दिसतात जावं पुरो, कोटीं जावन तुमी दिसता जावं पुरो. मोगाळ भवान आनी भयणीनो असलें सगळें आमच्या संवसारांत जाता. मनीस ताच्या असताक लागून, ताच्या फटींक लागून, ताच्या अनितीक लागून आमकां कश्टांत घालता, आमकां दुखांत घालता. हांगासर किर्तनकार म्हणटा भियेनाका, भियेनाका, निराश जावन उरनाका, निराश जावन उरनाका. जी खंत ह्या वरवीं तुमच्या मतींत आयिल्ली आसा, तुमच्या काळजांत रिगलेली आसा, अन्याय जावन आनी ते वळख जावन जे कितें कश्ट तुमकां रेवट घालना आसात, त्या कश्टांतलें सगळें तुमकां सुटका दिवचे खातीर तो येता, तो येता. हांगासर असत आसा जावं पुरो, हांगासर अनितीक वळख जाल्यात जावं पुरो, पूण तो कसो येता? तो संवसाराची मनसुबी करता सतान, सतान. ह्या संवसारांत मोगाळ भवान आनी भयणीनो मनशान सत लिपोवन दवरलां जावं पुरो, तुमच्या विशांतलें, आमच्या विशांतलें, हर एकल्या विशांतलें अनित लिपोवन दवरल्या जावं पुरो. पूण उडास दवरा, तुमच्या मतीन दवरा, ह्या सोम्या लागीं तें सत लिपोवन दवरूंक कोणाच्यानी जायना. मोगाळ भवान आनी भयणीनो ती अनित लिपोवन दवरूंक कोणाच्यानी जायना. तो येता, निमाण्या दिसा येता, सतान नितीन तो तुमची झडती करता आनी तुमकां सुटका दिता. आनी त्या देखून हें जावंक जाय म्हज्या आनी तुज्या संतोशाचें कारण, हें जावंक जाय तुज्या आनी म्हज्या संतोशाचें कारण. आनी ह्या खातीर हांवें ह्या सगळ्या श्रेष्ठ संगी संतोसूंक जाय. हांव संतोशतना, उल्हासतना
हांव या देवाक अर्गां दिता आसतना, हांव या देवाक महिमा दिता आसतना हांवें ह्या सगळ्या सृश्टेक आपोवंक जाय. दर्याक हांवें आपोवंक जाय, सुर्याक हांवें आपोवंक जाय, सुकण्या सावजांक हांवें आपोवंक जाय. कशें मोगाळ भवन आनी भयणीनो सांत फ्रांसीस आसिसीन आपयलें. ह्या सृश्टेंत आसलेल्या हर एके संगतीक ताणें आपयलें. उल्हास करूंक, देवाक महिमा दिवंक. ह्या कारणा पासून हांवें ह्या म्हज्या देवाक, ह्या म्हज्या सोम्याक अर्गां दिवंक जाय, स्तुती दिवंक जाय. एक घडीभर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ह्याच खातीर ह्या देवाक आमी अर्गां दिवया, ह्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हें सत मोतीन दवरून आमचें दूख आमी विसरोवया, आमकां जाल्ली अनीत आमी विसरोवया. त्याच संगतेक लागून आमी दुखांत आसचें सारकें न्हय, दुखांत आसचें सारकें न्हय, खंतींत आसचें सारकें न्हय. वो आमची न्हीद करता, वो आमकां सुटका दिता, वो आमकां बचाव करता, वो आमकां सगळ्या पासांतल्यान सुटयता. ह्या देवाक जावं अर्गां, देवाक जावं महिमा, देवाक जावं होगलाप. हे घडीभर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमचे हात आमी वयर उबारया आनी ह्या आमच्या देवाक, ह्या आमच्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, वंदितां तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, आराधना तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, हर्षितां तुका सोम्या जेजू, वंदितां तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, आराधना तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू. येसुवे स्तोत्र, येसुवे स्तोत्र, येसुवे नमन, येसुवे नमन, येसुवे वंदने, येसुवे वंदने, येसुवे आराधने, येसुवे आराधने, येसुवे महिमे, येसुवे महिमे. हालेलुया, 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 हालेलुया. ये सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझे तोरपण वळखून आज आमी तुका अर्गां दिता आसतना, आज आमी तुका महिमा दिता आसतना, जे सत तुवें तुज्या विशांतले उगडापें केलें, जे सत येवच्या तुझ्या येण्या वेळार आमकां कळीत जातलें म्हणून तुवें आमकां शिकयलां. त्या सतांत आमी सदांच बोल्ला आसूं, ह्या सतांत सदांच आमी आनंद भोगूंक, हे सत सदांच आमच्या मोतींत दवरून जे कितें कंत आमकां आसा, जे कितें बेजार आमकां आसा, जे कितें अंधकार आमच्या थंय वारलेलो आसा, त्या सगळ्या अंधकारा खातीर निराश जायनासतना आमी सदांच संतोष पावोंक, सदांच तुका अर्गां दिवन जियोंक, सदांच धैर्यान आमी जियोंक, सदांच बरवशान आमी आसोंक. ये सोम्या जेजू क्रिस्ता आमकां गरजाचे कृपेन बर, गरजाच्या सक्तेन आमकां बर. ये सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं नितीचो सूर्य, तूं सताचो सूर्य. जी अनित आमकां जाल्या, ज्या असता वरवीं कश्ट आमकां आयल्यात, ह्या कश्टांत ह्या अनितेंत ज्या कश्टांत आमी सुटका जोडूंक आशेता, तुज्या त्या पवित्र हजारपणांत आमकां प्रसन्न करन, आमकां सक्तेन भरोवन ह्या सगळ्या बंदपासांतल्यान आमकां सुटय. हांगासर राहिलेल्या हर एकल्यांक ह्या वखदां तुवें दिवच्या त्या सुटकेचो, तुवें दिवच्या त्या स्वतंत्राचो गूंड भरपूर सारको खरो अनुभव तांकां फावो कर म्हणून आमी मागता. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमी उबीन श्रवण मोगाळ भवन आनी भयणीनो, तुझें बाळ म्हणलें गीत आमी गावया. वय सोम्या जेजू क्रिस्ता, आमी तुजी भुरगीं, वय आमकां तुवें ल्हानानो म्हणून उलो केलाय. वय मोगाळा जेजू, आमकां तूं तुज्याच भुरग्यां बरें लेखताय. तर तुजे ते काकुळतीन, तुज्या त्या नितीन, तुज्या त्या सतान आमकां हर एकल्यांक, हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांक आमी आशेवची सुटका दी, आमी आशेवची सोडवण दी, आमी आशेवचें बरेंपण दी. ज्या बऱ्यापणा खातीर आमी अत्रेकतां, आशेतां, लालेतां, मागतां,
त्या बऱ्यापणा कशें आमचे तुज्या भुरग्यांचे हात धरन हात घट्ट धरन आमकां वन पावय म्हणून आमी मागता आनी हें गीत व्हडा भावार्थान व्हडा पातयेणेन आमी गायता तुझें बाळ सोम्या तुझें बाळ सोम्या हांव तुझें बाळ तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी कोण करची सकत भोगता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या वडलां म्हणा तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी कोण करची सकत भोगता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या वय सोम्या हांव तुझें बाळ तुझे समोर हांव आयला तुझे तावन मात हांव सकत जोडोंक शकता ते सकत बगोवंक शकता वय मोगाळा जेजू तुझे विणें हांव वचकत तुझे विणें हांव कितेंच करूंक शकना तुझे विणें ज्या कश्टांत आसा ज्या निराशेंत आसा ज्या पिड्यांत आसा ज्या वळवळ्यांनी आसा ज्या कंदी बेजारांनी आसा ताचे तावन हांव वयर येवंक शकना जर मोगाळा जेजू एक बाळ तशें लेखून जेन्ना तूं म्हजे हात धरताय आनी म्हाका सक्तेन भरताय तवळ ह्या सगळ्यांतलें म्हाका सुटका मेळटा ह्या सगळ्यांतलें म्हाका भायर येवंक साध्य जाता तर हांगासर तुजे समोर येवन हांगासर दिंबेर पडोन हांगासर उबे रावन तुका आराधन करच्या तुज्या सक्तेचेर विश्वास दवरच्या हर एकल्याचे हात तूं दवर हर एकल्याच्या वयर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांकां गज अशें सक्तेन बरोवन ज्या बऱ्यापणाक अशें वसोंक ते समकतात त्या बऱ्यापणाक वन पावय म्हणून हे जेजू तुजे लागीं आमी मागता वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी राव वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या सकट म्हणया वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी राव वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या हे सोम्या जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत हांव समको नासतना म्हजे वाट सुकोवचे जायते मनीस आसात म्हजे वाट सुकोवची जायते संगती आसात म्हज्या वाटो सुकोवचे जायते चिंतना ह्या संवसारांत दिवच्यो संगती आसात दिवची माध्यमां आसात दिवची भाशणां आसात दिवचे उलोवप आसात हे सोम्या जेजू क्रिस्त जायते पावटी हांव तुजे तान वेगळो आसतना ह्या वाटां फाटल्यान हांव वेता आसतना हांव सुकोन वेता सोम्या जेजू क्रिस्त हांव सुकोन वेता हे सोम्या जेजू क्रिस्त तुका आज हांव तुका आज हांव म्हज्या जिणेंत आपयता तुजे लागीं हांव कलतेपणे मागता हे सोम्या जेजू क्रिस्त हे थोडोसो वाट हांव सुकोन जायतो तुजे तान पयस पावलां जाल्यार तुवें निर्मेल्या वाटेंत हांव सोलोन ना जाल्यार हे सोम्या जेजू क्रिस्त आमकां लागीं सर कसो सुकोन गेल्ल्या बकऱ्या फाटल्यान तूं येता तशेंच आमच्याय फाटल्यान येवन आमचे हात धरन सारके वाटेन आमकां चलय सारके वाटेन आमकां आपन वर म्हणून हे जेजू तुजे लागीं आमी मागता राग म्हाका तूं राग म्हाका सोम्या राग म्हाका तूं राग म्हाका सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून राग म्हाका तूं राग म्हाका सोम्या सकट म्हण्या वटल्यान राग म्हाका तूं राग म्हाका सोम्या
राग म्हाका तूं राग म्हाका सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून राग म्हाका तूं राग म्हाका सोम्या येसू जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां हर एकल्यांक राखची गरज आसा तुझे रक्षण आमकां गरज आसा तुझे रक्षण आमकां मेळना जाल्यार येसू जेजू क्रिस्ता तुझे तावन पयस पावलेल्या आमी तुझ्या सतांतावन पयस पावलेल्या आमी तुझ्या त्या नितीतावन पयस पावलेल्या आमी आमचो नाश करन काण घेता येसू जेजू क्रिस्ता त्या पासून आज आमी आमकांच तुझे समोर हाडटा आमच्या कुटुंबांच्यांक आमी तुझे समोर हाडटा तुझे तावन पयस पावलेल्या भुरग्यांक तरणाट्यांक युवा जाणांक हर एकल्यांक तुझे समोर आमी हाडटा जी कोण तुझ्या वाटांनी चलनात जी कोण तुझे सत स्वीकार करूंक आयतिनात त्या हर एकल्यांक तुझे समोर हाडटा येसू जेजू क्रिस्ता तुझे ते सकत तुझे ते बळ तुझे ते गुण करचे सकत त्या हर एकल्यांक आयच्या वक्ता लाभोवन दी आमी तुका आराधन करता आसतना तुजी स्तुती गाता आसतना तुका महिमा दिता आसतना तुझे नांव आमी नावाडटा आसतना या पवित्र तुझ्या हजरपणा मुखांतर या तुझ्या पवित्र उंड्या तावन ती सकत ते बळ तो संतोष ती शांती ते समाधान तो उजवाड तांकां लाभोवन दी आनी अशें येसू जेजू क्रिस्ता त्या हर एकल्यांक तुझे समोर येवन तुका आराधन करचें तुझ्या वाटेन समकोवचें आनी तुवें बसयलेली ती सोडवून जोडचें तें वर्तें भाग तांकां हर एकल्यांक तुझ्या उदारपणान फावो कर म्हणून येसू जेजू क्रिस्ता आमी समेस्तां पासत मागून तुका आराधन करता तुजी स्तुती गाता तुका वंदिता तुका महिमा दिता अर्गां तुका समय जेजू हगलाप तुका समय जेजू स्तुती तुका समय जेजू जय जय तुका समय जेजू हर सिद्धां तुका समय जेजू महिमा तुका समय जेजू आराधना तुका समय जेजू वंदिता तुका समय जेजू स्तुती तुका समय जेजू हालेलुया 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 देवाचें उतर आमी आयकुया आयच्या दिसा सांत पावलोन तेसलोनिका घरांक बरयल्या त्या पत्रांतलें वाचप आमी आयकुया 12वे वळींतावन हें वाचप आरंभ करता जसो तुमचे ते आमचो मोग बरोवन ओमताता तसोच तुमचोय मोग एकामेकांतय आनी समेस्तांतय बरोवन ओमता सर समेस्त तो वाडो आमचो सोमे जेजू क्रिस्त समेस्त आपल्या भक्तां सांगाता प्रत्यक्ष जाताना देवा आमच्या बापा समोर तुमी नितळ आनी निष्कळंक जावन उबे रावच्याक तोच तुमची काळजां तीर करूं शकी भावा भयणीनो सोम्या जेजूतें आमकां आसा त्या एकवटाक लागून इतलें आमी तुमचे लागीं विनंती करता आनी प्रार्थून मागता देवाक मानवून चलचें कशें म्हण आमचे लागीं तुमी शिकल्यात आनी तेच पर्यंत तुमी येदोळ पर्यंत जियोवन आयल्यात तुमी तशें जियेतात खरें तरी पूण आनीकय तुमची जिणेंत चड वृद्धी करे जाय म्हणून आमी तुमचे लागीं प्रार्थिता सोम्या जेजूच्या अधिकारान कसल्यो आज्ञा हांवें तुमकां दिल्यात म्हूण तुमीच जाणात तुमी भाग्यवंतपणान जिये जाय म्हूण देवाची खुशी आनी निस्कळपण तुमी पयस करीत जाय तुमची कूड पवित्रपणी आनी माणसो घेवन सांबाळीशें तुमी हर एकल्यान ती दामावंक शिकात जाय देवाची वळख नासलेल्या हेर जातींच्या मनशापणी तुमी रक्तमासाचे वडण्यांक गुलाम जायनाकांत कोणेय हे संगतींत आपल्या भावाक पासून फायदो जोडचो न्हय आनी ताका अन्याय करचो न्हय देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमी समेस्त बसया मुगाळ भावांनो आनी भयणीनो सांत पावलोन बरयलेल्या पत्रां पैकी पयिल्लें पत्र
ताणें त्या सोलोनिकांक बरयलेलें पत्र अशें म्हणून जायते जण मानून घेतात. पवित्र पुस्तकांत आमी सांत पावलुची पत्रां काडलीं जाल्यार तांतूं आमकां पयिल्लें मेळचें पत्र खंयचें? पयिल्लें मेळचें पत्र खंयचें? दमदुतांचें कृत्यां पुस्तक जाल्ल्यान पयिल्लें मेळचें पत्र खंयचें? रोमांकारांक बरयलें पत्र न्ही गे. तेसलोनिकांक बरयलें पत्र खंय गे? मोदें आसा. जायत्या जाणाऱ्या प्रकार रोमांकारांक बरयलें पत्र सुरविल्लें पत्र न्हय म्हणटात. बदलाक तेसलोनिकांक बरयलें पत्र सुरविल्लें पत्र म्हणून म्हणटात. आनी ह्या पत्रांत मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, तो सडीत मापान एक संगत तो उखलून धरता. आनी ती संगत कितें म्हळ्यार सोम्यांच्या येण्या विशांत तो चड आनी चड उलयता. आमी येवच्या आयतारात हांव क्रिस्त येण्याचो काळ आराम करता. त्या देखून आयच्या दिसा हें पत्र हांवें काडलेलें आसा, हें वाचप हांवें काडलेलें आसा. आमी एका बऱ्या स्पिरितान वो क्रिस्त येण्याचो काळ आमी आरंभ करच्याक. आनी त्या देखून ह्या पत्रांत तुमी वाचलें जाल्यार हें पत्र तुमी वाचा घरा वचून तुमकां पुरसोत मेळटा आसतना चड आनी चड सांत पावलो जेजूच्या त्या येण्या विशांत तो उलयता. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ह्या विशांत चड आनी चड आमी नियाळ करचें, चड आनी चड वाचपी. आतां क्रिस्त येण्यांक म्हळ्यार ताच्या निमाण्या येण्यांक तो नव्यान येता आसतना ताच्या दुसऱ्या येण्यांक आमी कशी तयाराय करची, आमी हर एकल्यांनी कशें तयार करयेत म्हणून सांत पावलो आमकां हांगासर सांगता. पयल्यान पयलें ताणें आमकां दाखोवची वाट कितें म्हळ्यार आमी हर एकल्यांनी मोगान बरोवंक जाय. आमी हर एकल्यांनी मोगान बरोवंक जाय. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमचें तें जो कितें द्वेश आसा, आमचें तें जें कितें हगें आसा, आमचें थंय जें कितें जो कितें जिद्द आसा तो आमी काडीत जाय. तो दवरून घेवन कोणाय की सोम्यांच्या दुसऱ्या येण्यांक तयार रावूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मोगाळ भावान आनी भयणीनो, एक घडीभर आमच्या भितर इंट्रोस्पेक्शन म्हणटा आमी तें करया. आमच्या आत्म्या भितर, आमच्या मनोभावा भितर एक दिश्ट आमी घालया. आमी मोगान बरोवन आसा गे आनी एकल्या तें आमचो मोग दीस येता आतां वाडोवन येता गे या देंवोन येता. एकामेका तें आमकां असो मोग वाडटा गे देंवता, या आमचें तें द्वेश सडटा गे. हांगासर सांत पावलो आमकां स्पश्ट म्हणटा मोगाळ भावान आनी भयणीनो, तें कितें म्हळ्यार आमचें तें पयल्यान पयलें मोग वाडा जाय, मोग वाडा जाय. त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो, ती सोम्या जेजू क्रिस्तांत आमकां मेळची ती सोडवून आमकां मेळचे खातीर एक प्रक्रिया म्हणून आसा, एक प्रोसेस म्हणून आसा. त्या देखून तें प्रोसेस कितें म्हळ्यार आमचें तें तो मोग वाडोवनूच आसा जाय. पळया, संवसारांत एक दिश्ट घाला, गोबायला मदें मोग वाडोवन आसता गे मोग देंवोन आसता.
भुरग्यां आनी आवय बापाय मदें मोग वाडोवन आसता की देवोन आसता. तुमच्या मदें आनी समार्या मदें मोग वाडोवन आसता की देवोन आसता. तुमच्या आनी पवित्र सभेच्या मनियारां मदें मोग वाडोवन आसा की मोग देवोन आसा. द्वेष सोडोन आसा की द्वेष उणो जावन आसा. मुखार भावान आनी भयणीनो, गंभीरान आमी चिंतूंक जाय. गंभीरान आमी चिंतूंक जाय. त्या देखून मुखार भावान आनी भयणीनो, पयल्यान पयलें आमचो हो मोग आमी वाडोवंक जाय. ताचे उपरांत दुसरी गजाल सांत पावलोन ह्या वाचपांत आमकां सांगची ती कितें म्हळ्यार तो म्हणटा, नितळ आनी निश्कळंक जावन तुमी उबी रावोंक जाय. सोम्या समोर उबे रावचे जाल्यार, झडतेक उबे रावचे जाल्यार तुमी नितळ आनी निश्कळंक तुमी आसूंक जाय म्हणून हांगासर सांत पावल म्हणटा. आमी एक घडीभर मगाळ भावान आनी भयणीनो ह्या पत्राच्या पाठतळा वयर इल्लेशें एक गुमान आमी व्हरया. तेसलोनिका म्हळ्यार कोण? तेसलोनिकार म्हळ्यार कोण? तेसलोनिकांत आसलेले सगळे ते अनभवर्ती जावन आसले. अनभवर्ती जावन आसले. ते जुदेव न्हय आसले. ते जुदेव न्हय आसले. ते कोणा मदें रावोन आसले गे म्हळ्यार ते जंतिला मदें रावोन आसले. आनी तांच्यो रिवाज्यो कितें आसल्यो? तांच्यो रिवाज्यो अनभवर्त्यांच्यो रिवाज्यो आसल्यो. अनिश्कळपण ते आदारतले. बोंब्यांची पुजा ते करतले. कुडीच्या पवित्रपणा विशांत तांकां कळीत नासलें. कूड एक कुशलकायेक आसची एक संगत अशें ते लेखोन आसलें. आनी असल्या मोगाळ भावान भयणीनो पातकांत ते आसले. आनी आतां कितें जाता गे म्हळ्यार सांत पावलोच्या त्या प्रसंगा वरवीं, सांत पावलोन तांकां शिकोवन दिल्ल्या वरवीं ते कितें जातात? ते जंतील आसले ते पवित्र स्नान घेवन क्रिस्तांव जातात. क्रिस्तांव जातात. आतां कितें गे म्हळ्यार क्रिस्तांव जाल्या उपरांत, पवित्र स्नान घेतलेल्या उपरांत, सुवार्ता आयकल्या उपरांत सांत पावल तांकां सांगतात आनी पयल्यांच्या बरें जियोंक जाता गे? जायना. ताणें पयल्यांच्या बरें जियोंक जायना. तांणी तांचें जिवीत नवें करूंक जाय. विंगड तांणी करूंक जाय. जेजूच्या शिकवणेक सरी जावन तांणी जियोंक जाय. हें तो तांकां सांगता. मुखार भावान आनी भयणीनो, तशें जियोवचें भोव कश्टांचें न्ही गे? पळय, तुमची जिणी तुमच्या मुखार हाडा. थोड्या पातकांत तावन, थोड्या सवयेंत तावन, वायट सवयेंत तावन, थोड्या वायट चिंतनांत तावन आमकां इतलें आमी ल्हान तावन बाळशापणांत तावन जेजूची शिकवण आयकोन आसांव, नियाळ करना आसांव, रेतेरेंक आमी वचोन आसांव, देवाचें उतर आमी वाचून आसांव. आमकांच मोगाळ भावान आनी भयणीनो थोडे फुडें कितले कस भोगतात पळया. तुमकां कळीत आसा कितले कस भोगतात. तशें म्हणटा आसतना नवे क्रिस्तांव जाल्ल्यांक तेसलोनिकांक त्यात आदल्या सवयेर, आदल्या रिती रिवाजा प्रमाणे पातकांत बुडोवन आसलेल्या, संवसाराच्या कुशलकायेंत बुडोवन आसलेल्या त्या तेसलोनिकांक क्रिस्तांव जाल्या उपरांत नवें जिवीत जियोवचें कितलें कश्टांचें पळया. त्या वायट सवयेंतल्यान भायर येवचें कितलें कश्टांचें. आनी सांत पावल म्हणटा, ना, एक पुटी तुमी क्रिस्तांव जाल्या उपरांत, क्रिस्ताक स्विकार केल्या उपरांत तुमी तुमची जिणी
वेगळी करूंक जाय तुमी तुमची जिणी वेगळी करूंक जाय म्हणून तो म्हणटा मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो पवित्रपणी जियोंक तो तांकां आपोवणें दिता पयल्यान पयलें मोग वाडोवंक ताचे उपरांत निश्कळ आनी पवित्रपणी जियोंक म्हळ्यार पवित्रपणांत जियोंक तो तांकां आपोवणें दिता त्या संवसारांत तांणी जेंतेलां मदेंच जियोंक आसा तांच्यो सवयो त्यो पळयतात तांचे तावन ते प्रेरीत जातात पूण तांचे तावन ताणें प्रेरण जोडूंक ना बदला कोणाक ताणें प्रेरण जोडूंक आसा जी कितें शिकून सांब पावलोवन तांकां येदोळूच दिल्या हांगासर सांब पावल त्या पत्रांत परत परत सांगता जे कितें हांवें शिकोवन दिल्या ती उडासांत दवरा जें कितें हांवें पयलें येवन तुमकां शिकयलां तें तुमी विसरोवचें न्हय तुमच्या मतींत तुमी तें भायर दवरचें न्हय बदलाक ताचो उडास तुमच्या काळजा मनांत दवरून ताका सरी जाल्लें जिवीत तुमी सदांच जियोंक आसा म्हणून तो तांकां परत 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 मोगाळ भावान आनी भयणीनो तांकां तो सांगता हांगासर ताणें सांगचें एक वाक्य आसा तें कितें म्हळ्यार तो म्हणटा तुमी भाग्यवंतपणी जियेजय म्हणून देवाची खुशी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो सांब पावलो तांकां सांगता आमी कशेंय जियेजे म्हणून देवाची खुशी न्हय आमकां खुशी आसा त्या प्रमाणे हांव जियेता म्हणचे आसात न्हय गे तूं कोण म्हाका सांगूंक सांगनात गे आमचे तरणाटे भुरगीं या आमी या कोणी हर एकलो तो कोण म्हाका सांगूंक ताणें काल्यां सांगचें म्हाका कळीत आसल्या प्रमाणे हांव जियेतां तशें सांगची मनशां जायतीं आसात आमी एका रितीन मोगाळ भावान भयणीनो हांव काल चिंतून आसतना म्हाका बगलें आमी एका काळार आतां ह्या माध्यमांच्या काळार आमी कोणा मदें आसता सडाव जावन सांगा पळया आमी आमच्या घरांत आसा जावं पुरो आमच्या इगर्जेंत आमच्याच कॅथोलिका मदें क्रिस्तांव मदें आमी आसा जावं पुरो आमच्या शेजारा क्रिस्तांवांची कुटुंबां आसा जावं पुरो पूण मोगाळ भावान आनी भयणीनो ह्या माध्यमांच्या काळार चड करून आमी आमच्या कुडांत आसल्या रे आमी एकसुरी आसल्या रे आमच्याच घरांत आसल्या रे निजायकी हें माध्यम आमकां कोणा कुशीं व्हरता सांगा सकट जातींच्या मनशां कुशीं व्हरता आमच्या घरा रावूनच आमकां हर एका जातीच्या मनशां कुशीं व्हरता हर एका रितीच्या मनशां कुशीं व्हरता हर एका चिंतपाच्या मनशां कुशीं व्हरता हर एक वायट करच्या मनशां कुशीं व्हरता पळया कशें सांब पावलोच्या काळार त्या तेसलोनिका त्या जनतेला मदें त्या अनुभवार्थ्या मदें आसले गे तशेंच मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी एका रितीन ह्या सगळ्या मदें आसां ह्या माध्यमांच्या काळार ह्या माध्यमां मुखांतर ह्या रिल्सां मुखांतर ह्या युट्यूबा मुखांतर कितेंय पळोवयेत कितेंय आडोवयेत तें तुज्या आनी म्हज्या काल म्हणटात विसवणेंक सोडुलें न्हय गे विसवणेंक सोडुलें आमच्या टेस्टी प्रकार आमच्या इच्छे प्रकार आमी कितें पळयता पळया युट्यूबान तुमी पळया या खंयच्यान तूं पळया तुमी कितें एक पुटें पळयतात तेंत तुमकां युट्यूब सजेस्ट करता पळयलां गे पळयलां जावं पुरो तुमी घरा वचून रेसिपी सोदा रेसिपी एक बरें मास करची रेसिपी ताच्या उपरांत दुसऱ्या दिसा तुमी युट्यूब ओपन करता आसतना त्याच रितीच्यो व्हिडिओ तुमकां दुसऱ्यांच्यो सजेस्ट करता न्हय गे हें एक हांवें बरें एग्जाम्पल दिलें तशेंच खंयचेंय एक पाठ पळयल्यार खंयच्या कारणाक लागून थोड्या फावटी आमी सोदिचें पडटा जावं पुरो म्हज्या स्टडीसाक लागून जावं पुरो सायन्साक लागून जावं पुरो बायोलॉजीक लागून जावं पुरो ताच्या उपरांत कितें करता तेंत तुका सजेस्ट करता न्हय गे तशें म्हणटा आसतना मोगाळ भावान भयणीनो आमकां हें माध्यम जायते फावटी जायत्या संदर्भांनी असल्या वायट संगती मोदें आमकां घालता आमकां प्रभाव घालता आनी ह्या वखदां मोगाळ भावान भयणीनो निजायकी आमी त्या तेसलोनिका घरां बरी आमी
त्या वाईटा मध्ये असलेली मनशां आमी जाता वय की नाही जाता तरणाटे जावन दी आनी कोणी जावन दी आतां संवसारांत आमी पळयता काजार जावन 2 भुरगीं जाल्यार आनी कोणा फाटल्यान जावची आसा तसल्योच काणयो आमकां आयकूंक मेळटात न्ही गे तसल्योच काणयो आयकूंक मेळटात पर एक काणी हांवें तो युट्यूबार आयकली एकली टिचर काजार जावन कितलीं गे वर्सां जालीं 10व्या क्लासीच्या PUCच्या भुरग्याच्या मोगार पडल्या कळली गजाल ताज्या प्रमाण त्या PUCच्या भुरग्यान हाचें ह्या टिचरीचें कालें म्हणटात तिचें वत्ताड चड जाल्ल्याक एक पटेन त्या टिचरीन त्या भुरग्याक ताच्या घरा आपयल्या वेळार सुरी काण घेवन गेलो ताका म्हळ्यार तडवंक जालें ना आनी तिका चिंचून सोडलें मेली ती ताज्या प्रमाण CCTV NTV एन्क्वायरी पुरो जाता आसतना वस्तू चेडो म्हणून कळ्ळें ताज्या प्रमाण सगळी काणी तांचे भायर येयली पळय कितें जाता कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमी जियेता ह्या संवसारांत तशें जाता त्या देखून आमकांय कित्याक म्हळ्यार पाताक मोगाळ भावन भयणीन व्हरता पाताक आकर्शीत पळया तुमी बरें आकर्शीत करिना कोणाय की बरें आकर्शीत करता गे सांगा बरें तुका एट्रॅक्ट करता गे ताचें तें व्हरता गे बरें वडिना तुका वायट पळया वायट व्हरता त्या देखून सांब पावल मोगाळ भावन भयणीन त्या तेसलोनिका घरांक असले संगती तांच्या जिवितांत खंडीत जातात म्हणून तांकां सांब पावल कळीत आसा तांचे कश्ट ताका कळीत आसा त्या देखून तो तेसलोनिका घरांक म्हणटा तुमकां कशेंय जियोंक आपोवंक ना तुमकां तांचे बरें जियोंक आपोवंक ना हर एक पटेन कितेंय तुमी पळयता आसतना व्हरून पळया म्हाका तशें जावंक आपोवंक ना तें तुमी चिंतून पळोवचें आमकां कशें जियोंक आपयलां आमकां भाग्यवंतपणी जियोंक आपयलां मोगाळ भावन आनी भयणीनो हें जावन आसा आमचें आपोवणें त्या देखून उडासतवर तुमकां सांगता केदाळाय खंयच्याय युट्यूबार कितें बरें मात्र पळया तो तुमकां बरेंत सजेशन येतात बरें सजेशन येता जर खंयच्याय एका कारणाक लागून वायट कितें आयलें म्हणचे तें क्लिक केलें तो वायट आयिल्लें तक्षण भायर वचा ताज्या उपरांत तुमकां दुसऱ्या दिसा तेंच सजेस्ट दिता तें सजेशन हें नासलें बरें तुमी कितें करियेत सांगा कांय कळिता सांग तुमकां थंयसर डोंट रेकमेंड दीस चॅनल म्हणून एक आसता न्ही गे आनी एक ऑप्शन कितें आसता आय एम नॉट इंट्रस्टेड म्हाका हाचेर आसक्त ना आमी तें वचून म्हाका आसक्त ना हें चॅनल असले संगती आनी मुखार म्हाका सजेस्ट करिनाका म्हाका सजेस्ट करिनाका म्हणून हांवें दांबिचें तोळ कितें जाता तसले संगती म्हाका म्हजे तान पयस व्हरतात त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो ह्या माध्यमांच्या काळार कितेंय हांवें पयस दवरिचें जाल्यार हांवें कितें करिचें हांवें त्या दिशेन हांवें मेट काडीचें संगती ताचे तितल्याकच म्हज्या तावन पयस वचनात वायट संगत्यो ताचे तितल्याकच म्हज्या तावन ह्या कोणाय तावन तरणाट्या तावन आनी कोणाय तावन पयस वचनात त्यो हांवें पयस करीचे त्यो पयस करचो निर्धार म्हजे तावन येचे तोवळ मात्र मोगाळ भावन आनी भयणीनो ह्या वायटांत मोदें आमकां नितळ जावन व्हरूंक निश्कळंक जावन व्हरूंक भाग्यवंतपणान व्हरूंक आनी त्या सोम्यांच्या दुसऱ्या येण्या वेळार ताच्या समोर रावंक आमकां साध्य जाता दुसऱ्या येण्याक तयार करचें म्हळ्यार अशें तयार जावचें म्हळ्यार अशें त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो हांगासर आमी पळयता सांब पावलो तेसलोनिका घरांक बरोवन ह्यो सगल्यो संगती तो थंयसर तांकां सांगता तो म्हणटा देखून पवित्रपणान जियेया पवित्रपणी तुमच्यो कुडी नितळ दवरा म्हणून तो थंयसर तांकां सांगता कुडी विशांत एक वाक्य सांगून हांव संपयतां सांब पावल हांगासर कितें सांगता गे म्हळ्यार प्रमुख जावन आमच्यो कुडी मोगाळ भावन भयणीनो हाचे खातीर हाका महिमा दिवचे खातीर त्या देखून सांब पावल तांकां सांगता पयलें तेसलोनिका घरांत
तेसलोनिकेकार कितें करून आसलें म्हळ्यार कुडीच्या कुशालायेक सगळीं पथकां ते आदार नासले आनी त्या देखून सांब पावल तांकां म्हणटा एक फावटी क्रिस्तांव जाल्या उपरांत तुमच्यो कुडी पवित्रपणी सांबाळा कित्याक म्हळ्यार त्यो कुडी ताका त्यो कुडी ताका कुडी दुसऱ्या कोणायकी न्हय कोणायकी न्हय जर काजार जालां जाल्यार तुमकां काजार जालां जाल्यार गोवाची कूड बायलेक बायलेची कूड गोवाक काजार उपरांत एका उद्देशा खातीर सोम्यान देवान दाखयलेल्या त्या उद्देशा खातीर ताचे भायर तिसऱ्याक ती कूड दिवचें सारकें न्हय तिसऱ्या व्यक्तीक कित्याक ती कूड देवाची ती हेरांची न्हय त्या देखून मोगाळ भावान आनी बेनिनो हें चिंताप थंयसर सांब पावल त्या तेसलोनिकेकारांक तें घालता आनी ह्या मुखांतर तांच्यो कुडी देवा खातीर त्यो विंगड दवरून पवित्रपणे दवरच्यो म्हळ्यार कालें पवित्र म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ हांवें तुमकां जायते पडे सांगलां ही आल्तार आमी पवित्र म्हणटा कित्याक म्हळ्यार ती विंगड दवरल्या देवाच्या कामां खातीर सोम्यांचें तें बलिदान भेटोवच्या खातीर पवित्र म्हळ्यार असो अर्थ कितें म्हळ्यार विंगड दवरचें आमच्यो कुडी पवित्रपणे सांबाळचें म्हळ्यार कितें त्यो कुडी त्या सोम्यां खातीर आमी विंगड दवरच्यो त्या सोम्यांची स्तुती करच्या खातीर ह्या कुडी तावन त्या सोम्यांक महिमा मेळच्या खातीर आमी विंगड दवरच्यो तो वेळ मात्र मोगाळ भावान आनी बेनिनो आमकां त्या सोम्याच्या दुसऱ्या येण्याक आयते रावंक साध्य जाता त्या देखून उडास दवरया सोम्याच्या येण्याक आयते रावंक सांब पावल तेसलोनिकेकारांक जें कितें सांगता तें आज आमकांय लागू जाता आज सांब पावल ह्या पत्रा मुखांत आमकांय तो सांगता पयलें आमी दीस वेता मोगान वाडोवंक जाय आमी मोगाळ मनशां जावंक जाय दुसऱ्यान आमी भाग्यवंतपणांत वाडोवंक जाय पवित्रपणांत आमी वाडोवंक जाय केदाळा मोगाळ भावान आनी बेनिनो ह्या मोगांत आनी पवित्रपणांत आमी वाडटा तेन्ना कितें जाता की म्हळ्यार त्या सोम्याच्या येण्याक आमी आयतीं जाल्लेलीं जाता सोम्याच्या दुसऱ्या येण्याक आमी तयार जाता हें सोम्याचें दुसरें येणें जाता वरेग आमी आसांवंक गुंतून ह्या संवसारांत न्हय गे आमी आसतना जावंक पुरो आमी मेल्या उपरांत ते सोम्याच्या दुसऱ्यान जावं पुरो म्हाकाय गुंतोना तुकाय गुंतोना जेजूक आनी देवाक मात्र कळीत आसा तें ताच्या भायर ताणें कोणाय कितें उगडापें करूंक ना पूण सोम्याचें दुसरें येणें जावच्या पयलेंच आमी मेल्यार आमची निर्दिश्ट जडती आसा आनी आमकां त्या सोम्या समोर उबें रावंकच आसा त्या देखून त्या सोम्या समोर ह्या जडते खातीर उबें रावंक आमकां आमी तयार जावच्याक आमचें तें कितें आसूंक जाय तो मोग आसूंक जाय त्या मोगान आमी वाडोवंक जाय आनी त्या भाग्यवंतपणांत त्या पवित्रपणांत आमी वाडोवंक जाय त्या देखून मोगाळ भावान आनी बेनिनो इतलें आमी करता जाल्यार इतलें आमच्या जिवितांत आमी पाळटा जाल्यार खंडीत जावन त्या सोम्यांचें येणें त्या सोम्यांचें दुसरें येणें आमकां निजायके भिरांतेचें येणें जावचें ना बदलाक त्या संतोशाचें त्या सोम्यान तावन एक देणें एक इनाम विश्वासी साकरा ये म्हज्या राजांत भितर सर म्हळ्यार तें देणें घेवचें तसलें तें येणें जातलें तसल्या दिसा खातीर सदांच आमकां आयतीं कर ह्या खातीर आमच्या काळजांनी मोग वाडय पवित्रपणान आमचें जिवीत जिवंक आमकां आदार दी म्हणून ह्या एवकारिस्तांतल्या जेजू लागीं आमी मागया सोमेस्त आमी उबे रावया हे घडी भर आमी मौन रावया येवच्या आयतारांत हांव सुरू जावचो तो क्रिस्त येण्याचो काळ तो ह्या स्पिरितान आमी सुरू करच्याक आदार मागया केवळ क्रिसमस फेस्ता खातीर मात्र न्हय बदलाक चड आनी चड कन्न सोम्याच्या दुसऱ्या येण्या खातीर
आमी तयार आसच्याक हो क्रिसमसाचो काळ हो क्रिस्तियनाचो काळ आमकां कुमो करून दी म्हणून आमी मागया. आमच्या भुरग्यांचो आमच्या युवा जाणांचो आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या सान्यांचो आमी उगडास काडया. तांच्या पासून आमी प्रार्थना करया. कोण सोम्यांतान पयस आसान, कोण सोम्यांच्या वाटांतान पयस आसान, कोण द्वेश दवरून हगे राग मोसर दवरून जियेतात तांच्या पासून मागया. कोणा तें खंयच्या काजारी जोड्या ते मोग उणो जाल्लो आसा. भुरग्यांनी आवय बापाय मदें खंयच्या भुरग्यांनी आवय बापाय मदें मोग उणो जाल्लो आसा. तांचे ते मोग सडय वाडय तांच्या काळजांत त्या पवित्र आत्म्या मुखान तो मोग घाल म्हणून आमी मागया. आनी कळजिनी जियेतल्या पासून आमी मागया. तसलें उलोवच्या पासत तसल्यो संगती माध्यमा मुखान प्रसार करच्या पासत आमी मागया. तांणी वायट प्रसार करचें सोड पेल्याक उपकारचें, पेल्याक बरें करचें, पेल्याक सोम्याच्या येण्याक तयार करूंक कुमोक करचें तसलें तांणी प्रसार करच्याक देव तांचे काळजां मना तांचे काळजां मना उजवाडून दी म्हणून मागया. सांगात आमच्या इतर गरजां खातीर आमी मागया. आमचे कश्ट, आमची पिडा, आमचे बळबळे, आमचे आकांत देवा समोर सोम्या समोर आमी दवरया. आनी ताचें बेसांव घेवंक आमी आयतीं जावया. दिबेर पडया. या देवाडा सक्रामंता म्हळ्यार गीत आमी गावया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र साक्रामेंताक खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना.